सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आया मागो तुझे समोर विठून तुका बलिदा जमया एका मोना तुका तानेल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मासा बहुत सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आया मागो तुझे समोर. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जीवन जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जुवांव आनी पेद्रो हांच्या जिवितांत एक बदलावन हाडचें तसलें गणित आसा आमी आयकता. सलमांवच्या मंटपांत जाल्लें तें एक गणित सगळ्या तांच्या जिविताची दिशा बदलता. ते दोग जण येदोळ पर्यंत भियान आसले, आकांतांत आसले. आतां ते सोम्याचें नांव वळखतात आनी त्याच सोम्याच्या नांवान आजपा करून सुरू करता आसतना जेजू वळखनातलो वा वळखूंक नाका आसलो संवसार उपराडटा. आनी हाच्या उपरांत तांचें जिवीत फकत जुदेयांत वा गलिलियांत वा जेरुसलेमाक मात्र सीमी जावन उरना. ताच्या उपरांत जायते बदलावण तांच्या जिवितांत जाता. स्वामी तांच्या सांगाता रावता आनी तांच्या सांगाताच आसून जायती आजापां आनीकय सडीत करता आनी तशेंच दुसऱ्या वाटेन तांच्या नासाक कारण जावची हेर घडी थंय घडटात. पण आमी जाणा जाता हे दोग मनीस न्ही, बगार बाकीचेय सक्कड 11 जण तांच्या तांच्या वावराक मुखार वतात आनी स्वामी तांच्या सांगाता आसलो म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. मोगाच्या भावान भयणी, जेजूचें नांव ह्या संवसारांत जो कोण घेता तें उसारता आनी सत मानता ताका बाचावी मेळटा म्हणलें उतर देवाचें उतर आमकां मेळटा आसतना त्याच जेजूच्या नांवान आमी जिवच्याक, तेंच जेजूचें नांव उसारन पात येवन ह्या संवसारांत चलच्याक आमी आदार मागया. हे मिसाचें बलिदान आतां आमी भेटूंक फुडें सरतना एक घडीभर मावून रावया, आमची पातकां कालतेपणान वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता, मनान चिंतून तोरान विसारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. महिमा देवाक सगळी आणि शांती
बापाच्या इष्टा संसारी सर्वेस पुरा देवा सर्तीच्या राया सर्पद्वेदा दिवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देव वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र त्या सांगाती दिल बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दबाजीक संभ्रमान वर्सांवरस तू आमकां संतोष भरीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या दबाज्यान संपोवंक दिवं नाका बगार आमचो काळजाचो संतोष जिणयेची नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपरां उपरांत 3 वरार जातालें त्या मागण्यांक देवळाक वेतले. तवळ जल्मतावनूच थंटो आसलेल्या एकल्याक उखल व्हरतले. देवळाक वेतेले लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवट्या सरशीं दिसपडटें ताका हाण दवरतले. पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतात ते पळयोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हणलें. तवळ तो थंटो आपणाक कांयपुणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटारन तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवां पेद्रून ताका म्हळें, रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बोळ आयलें. तो सट्ट करून उठून उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगाता देवळाक भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें. देवळाच्या सुंदर दारवट्या सरशीं बसतलो तो भिकारी होच म्हूण लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळयोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुकार. श्लोक. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखणां ताचें नांव हरसिया. परजा मोदें ताची करयां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया
ताची होगळीक उसारा ताची सर्व महत्कार्यां वर्णिया सर्वेस्पराक सुतेलाची काळजां संतोष बरी जावं ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगा सर्वेस्पराक सुतेलांची काळजां संतोष बरीत जावं सर्वेस्पराचो आनी ताच्या पदवेचो आसरो घेया दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा सर्वेस्पराक सुतेलांची काळजां संतोष बरी जावं ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या भुरग्यां बाळांनो ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात सर्वेस्पराक सुतेलांची काळजां संतोष बरीत जावं ताणें केल्ले बसवणेचो 1000 तकल्यां पर्यान ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उडाक आसा ताणें अब्राहमा सवें केल्लो खरार इसाकाक सपूत घालून दिल्ली भास तीच ती सर्वेस्पराक सुतेलांची काळजां संतोष बरीत जावं Alleluia, 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 Alleluia. दीस ओ आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू जीवन जाल्ल्या त्याच इतरा दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पैंड करून वेताले घडिल्ल्या सर्व संगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले जेजून तांकां विचारलें तुमी चलतां चलतां कसल्या संगते विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात तवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बावुरलीं तांचे पैकी एकलो क्लेयोफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परके कितें ह्या दिसांनी थंय घडिल्ल्यो संगती तूं नेणाय जेजून विचारलें कसल्यो संगती ताणें जाप दिली जेजू नजराना विशयांतल्यो तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी करनेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक दर्न दिलो आनी ताका कुर्सायलो पूण इस्रायल परजेक सडवण हाडटलो तो वचचो म्हण आमी बरोबसान आसल्या इतलेंच न्हय आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी सर्शीं गेल्ल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सर्शीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगलें बरीच तांकां मेळ्ळें पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना तवळ जेजून तांकां सांगलें तुमी कांयच समजणी नासलेले प्रवादिनी सांगलें सगळें सत्मानो कितले फाटी तुमी क्रिस्तान आपले मेमेंत रिकचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय उपरांत मोयजी थांव सुरू करून सर्व प्रवादिनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां बिबरोवन सांगलें उलयत वेतां तांकां वचोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें पूण ताका ताणें परतून म्हळें आमचे सांगाता राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो देखून तो तांचे सांगाता रावंक भितर सरलो
उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी ताणें ताची वळख धरली. पूण तो तांचे दोळे मुकलो पैंच जालो. तो वळ एकामेकाक ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्हय. तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक पाटी गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सगळे हेर सांगाता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमे खरोच जिवंत जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला. तो बळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगते विशांत आनी उंडो मोडटना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जीवन जेजुतें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पेद्रू आनी जुवांव एक जोडे जावन जेजूचे मिसांव मुखार व्हरचें आमी पळयता. जेजून हाचे फुडें दोगांक शुभवर्त प्रकट करूंक धाडिल्लें आनी हांचे पैकी पेद्रू आनी जुवांव सांगाता वेतात. जेजूचें फास्क खंयसर आचरण करूंक जाय ह्या विशयान खबर काडूंक आनी विलेवारी करूंक पेद्रूक आनी जुवांवक जेजून धाडिल्लें आमी पळयता. ताचे उपरांत स्त्रियांनी जेजू समाधेंत ना म्हणून खबर दिल्ले वेळार हे 2 जण सांगाता वेतात आनी हे 2 जण जें कितें तें पळयतात तें ताचे फुडें हेर शीस पाती येतात आनी म्हणटात, सिमांक तो दिश्टी पडला. अशें पेद्रू आनी सांगाता जेजूचें मिसांव मुखार व्हरचें आमी पळयता. आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी समजता ते 2 जण सांगाता 2 परांच्या वेळार मागणी करूंक जेरुसलेमाक गेले. आनी थंयसर सलमांवच्या मंटपांत एकलो थोंटो जल्मा तावन थोंटो चलचें म्हळ्यार कितें म्हण ताका कळीत ना, खुद्द सोलोवन ताका कळीत ना. जायते लोकांक तो पळयता, जायते जण चलतात, धांवतात, उडतात, पूण ताच्यान खुद्द सोलोवंक जायना. असले एका परिस्थितींत आसलो, ल्हान थोंटो जावन आसलो मनीस थंय आसा. आनी सकडांक तो आपयता कुमके खातीर. ह्या मनशाची गत कशी जाल्या गे म्हळ्यार ह्या संवसारांत 2 तरांचे मनीस आसात. एक तराचे मनीस जिवितांत कांय उद्देश ना, ते जिवंत आसात म्हणयेत. सकाळीं जिवीत सुरू करतात, उठतात, कांय इल्लें तांचें काम करतात, मागीर वेळा वेळार जेवतात, खातात आनी न्हिदतात. हाच्या चडीत उद्देश तांच्या जिवितांत ना. म्हळ्यार तांच्या जिवितांत येदोळ जायती सोलवणी तांणी देखल्या, कितें केल्यार तांच्या जिवितांत बरें जायना म्हणलें एका कन्क्लुशनाक ते आयल्यात आनी निमाणें दीस आसता पर्यंत, जिवीत आसता पर्यंत जियोवचें, जिवंत आसचें ह्या रितीर जियोवचें मनीस. अशेंच हो थोंटो ल्हान तावन एक थोंटो जाल्ल्यान, सोलोवंक कळीत नासल्यान, खंयचीय कुमक ताका मेळनासल्यान निमाणें तो असले एका परिस्थितीक घेवन पावला. कितेंय कोणें दिल्यार खावन जियोवचें तसले एका परिस्थितीक पावला. देखून लोकां लागीं तो भीक मागता. पेद्रू आनी जुवांव आयिल्ल्या वेळार तो तांच्या लागीं इतलेंच मागता की कांयपणी म्हाका दिया, आयच्या दिसा हांव जियेता, जिवंत उरता. पूण आनी एक तराचे मनीस आसात, ते मनीस जियेतात. जिवंत आसचें आनी जियोवचें फरक आसा. एक्जिस्टींग एंड लिवींग. मनीस एक्जिस्ट आशेत, रुखां झाडां बरीं ते आशेत, रूख झाडां पण फळां दितात, पूण थोडे फावटी मनीस कांयच उद्देश नासतना जियेता. पूण जिवंत आसचें आनी जियोवचें म्हळ्यार सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान एक उद्देश आसून, जिणी एक अर्थ आसून जियोवचें. आनी हांगा हो मनीस जिवंत आसा, कांय उद्देश कांय ना, विशेष कांय करीचे म्हणून कांय ताका बगना, वा कितेंय प्रयत्न करीचे म्हणिना, कित्याक तो सोलवण जाला. कशें ताचे पांय सलवल्यात की ताचें काळीज आनी मोनय सलवलां. फुडें कितेंच ना म्हणलो तो बरोवशान त्या एका कितेंच ना म्हणल्या एका काळोखान तो जिवन आसा. आनी ह्या वेळा हे 2 जण थंय पावतात, पेद्रू आनी जुवांव. पेद्रू आनी जुवांव म्हणटात, आमच्या लागीं तुका जाय जाल्लें दिवंक कांय ना. तूं कितें आशेताय? भांगर वा रुपें वा नाणें वा जेवण हें तूं आशेताय, हें आमच्या लागीं दिवंक जावचें ना. पूण तुका जियोंक जाय जाल्यार हांव तुजे खातीर कितें म्हणी करता. तुका जियोंक जाय,
तर जेजूच्या नांवान तुवें जियोंक जाता. आनी त्याच घडये तो म्हणटा क्रिस्ताच्या नाजरेच्या जेजूच्या नांवान, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव सांगता उठ आनी चल. हो मनीस येदोळ चलोंक नातलो आतां उठता आनी चलता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजूच्या नांवान कितें सगळें घडटा म्हणून पेद्रोक जावं जुआंक जावं भोवशा थंय पर्यंत कळीत नातलें. कित्याक जेजूच्या सांगाता तें आसलें वय, ताचे सांगाता खावन जेवन पियोवन ताचें मिसांव करना, जेजू खातीर मरोंक तयार जाता म्हण आसलें वय. पूण जेजूचें नांव काडल्यार पुरो, त्या एका नांवान कितें सगळें जावयेत म्हणून ताका अंदाज नातलो. आनी ह्या गणितांत ते समजतात जेजूचें नांव ह्या संवसारांत सर्व नांवां पैकी वर्तें आनी श्रेश्ठ, कित्याक ताणें ताची बली केल्या, ताकाच ताणें दिला. आनी देखून ताच्या की वर्तो सॅक्रिफीस ह्या संवसारांत आनी कोणेंय करूंक जायना. देखून त्या मरोन जिवन जाल्ल्या त्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आपणाचें मिसांव ते करता आसतना स्वामी तांच्या संगी रावता. आनी ह्या उपरांत हांवें फुडें वाचून गेल्या जाल्यार आमकां समजता हें नांव वापरले वरवीं कशें बरेंपण जालें गे. त्याच मापान तांच्या वैयक्तीक जिविताक वायटी जावंक सुरू जालें. जायते जण उपराटूंक सुरू जाले, तांकां एरेस्ट करीचे, कैदी करीचे, बंदी करीचे, तांकां मारीचे म्हणून दुसरो एक पंगड ते रुता जाता. तरी पूण देवाचें उतर तें बिलकूल अडसूंक जायना, तें लिपोवंक जायना, तें खंयी बंद दवरूंक जायना. पेद्रो जुआंव आनी हेरां मुखांतर हें देवाचें उतर आनीक सडीत मापान बळान विस्तारूनच वता. जेजूचें नांव तांचे सांगाता केदोळ पर्यंत आसा तेदोळ पर्यंत ते सर्व संगतींनी यशस्वी जोडटात. ह्याच जेजूच्या नांवान आमी जियेता. हेंच जेजूचें नांव आमच्या घरांत आमच्या जिवितांत आमी उसारता. आनी हेंच जेजूचें नांव आमकां हर एकल्याक बचाव दिता, मात्र न्ही दिसपडत्या जिविताक घटाय आनी बळ दिता. ह्याच जेजूच्या नांवान आमी सडीत मापान जियोंक, फकत जिवंत आसोंक न्ही, बगार एक उद्देश आमच्या जिविताक दवर जियोंक, तसो स्वामी आमकां आदार दिवं दी म्हण मागया. Gevundo somia gewai kalsa amchi mona sagi mata ami tuji burgi gevundo somia gewai तुझी सती तुझी संगी आज भेटता काणी पोवी गोवा बुंदो वायनाची काळ गुली आमची कोरू पोवी सावू स्वाडांसो सोनिया कानी केवी गेवुंडो सोनिया गेवाय काळसा आमची मोना सगी माता आमी तुजी भुरगी गेवुंडो सोनिया गेवाय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक नेमीक आनी आमच्या जिवितावा सरस्पोर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाचे सर्वणीची बली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. ती तूं दयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान कुशाल बरीत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसो. सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देणवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो निधी सोरी आमच्या फायद्याचो पूण आदी करून ह्या उत्तम दिसा तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवे तुका जय हूं सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण हांवें मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण सुसंगच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना कांच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्च नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Babarta sogot pergatuya Jesus melo Jesus jiwan sala Jesus novia yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सर्वणीची कांच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारला तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो प्रवृत्त सोदरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे कोट कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता ओंकार मरिया देवाचे मये संगाती भगवान तुजो पती भगवान दर बता आनी सर कळ्ळें तुका वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या स्वाम्यान शिकयले मागणे आता आमी सांगता म्हणून म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारार जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस
आणि आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका व वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत अवस्थ काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे घेणे बरोबर शनात्रेक दिलांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार जोडटी बदलनी महिमा तुजी ससनच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोमे आसूं एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी सम्या तुवें म्हज्या उतरांची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली Tus muso răsna sumia, tus muso ata, tus moja karsa sumia, săda scârbida. Civita subundo tu, sârghitau devlolo. Santi Santi Diu Ciao Bapan Todarlo Tuce lagi etato che dis buchi sona Tu casa contato che di stanium sona Tu suzu Răsnar sumia, tu-s mosu ata, tu-s mocea calsa sumia, sădan scârbida. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन प्रार्थया प्रितीच्या बापा प्राजिता काळांत काळजाच्या त्रेगांनी खतखतीत मागण्यांनी आनी कोडी आत्म्याचे दंडवणेन आमच्या आदल्या पातकी सालेक आमी पाठ केल्या आनी आत्म्यान नितळ जावन पास्काची परब आमी संभ्रमल्या पूण अजिबान जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यांत तांच्या बोळा नवे रचनेची म्हणजे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे चिणयेन सांबाळशें कर जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्याई सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे गोडकार. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. ख्रिस्मोनांतलो जीवन जाला आणि ख्रिस्मोरासोना पास्कांचे ते सकाळी शिला लोटुले ते वेळी अंकर्दूस पडलो सूर्य उदेलो जेजू पूर्ण जीवन जालो संसारात प्रकाश पावलो. हालेलुया हालेलुया. ख्रिस्मोनांतलो जीवन जाला आणि ख्रिस्मोरासोना. मुखार पुत्रा सोवे हांव फार मोरी आशीर्वाद आमकां. भगवान वर्साचे करून आमचे देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्राचे नवे आमेन.